Yes, sir. Speaker sir, fear and anxiety amongst the people of Goa over waste and trash accumulating along highways and the failure to ensure daily garbage collection, creating serious concerns about public health, sanitation and the state's image. Speaker sir, काल हाजेर आमी उलयले हाजेर हो आज एक प्रश्न आशिल्लो 2C. उत्तरान अशें आयलां की कर्नाटका कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन प्रायव्हेट लिमिटेड हाका टेंडर दिल्लो 5 वर्सां खातीर हायवेची गार्बेज काडपाक. आता ते इनसफिशियंट मॅन पॉवर वापरतात, स्ट्रेच ते क्लियर सेम डे कलेक्शन बॅगां करनात, स्टाफ कमी वापरतात. ताजे खातीर गव्हर्नमेंटांनी तांकां 10/10/2025 एक नोटीस दिली, दुसरी 5/12/2025 नोटीस दिली. टेंडरान एक हे आहा की 3 कन्सिक्युटिव्ह म्हयने जर ते काम सारखे करना जाल्यार L2 दिवप म्हणून, पूण तशें कांयच केलें ना. सरकारान ताका 5 वर्सांचो कॉन्ट्रॅक्ट कंप्लीट करपाक दिलो आनी ताका 15 कोटी 79 लाख जो कॉन्ट्रॅक्ट पडिल्लो तातूंतले 13 कोटी 75 लाख पे केले. स्पीकर सर, आता हो इश्यू इज नॉट ओनली अबाउट गार्बेज कलेक्शन, इट इज अबाउट अवर इमेज एज अ टुरिस्ट स्टेट. Speaker sir, this case is a clear failure in contract enforcement and oversight. कॉन्ट्रॅक्टराक पयलीं कर्नाटकाचे कॉन्ट्रॅक्टराक कित्याक दिवप? काल मुखेलमंत्र्यान इतले बायल्यो आमचे बरी कामां करतात, सेल्फ हेल्प ग्रुप हे ते सांगिल्लें. आमच्यो हायवे आमचे सेल्फ हेल्प ग्रुप क्लीन दवरूंक शकता. कर्नाटकाची कंपनी डायरेक्ट कर्नाटका कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन गोंयचे हायवे क्लीन करता. टुरिस्ट स्टेट आमची. स्पीकर सर, हे म्हाका कळना, हे कॉन्ट्रॅक्टराक कॉन्ट्रॅक्ट सोंपोवनसर उगी रावले आमी आनी आतां सोंपून नवोय कॉन्ट्रॅक्ट येवंक ना अजून, तोच करता आसतलो. सो हांव मागता की गोंयचे जनतेक अकाउंटेबिलिटी जाय, सरकार परफॉर्मन्स गॅरंटी इनवोक करतले आनी हे नेग्लिजन्स रिपीट जावचे ना म्हणून दाखोवन दितले ओ ना, हे क्लियर कट आन्सर दिवची. स्पीकर सर, त्याचा कॉन्ट्रॅक्ट कॅन्सल केलो, ऑलरेडी दुसरे टेंडर केला, दुसरो ऑन बोर्ड येतलो आणि आत्ताच्या घडीक आम्ही लोकल जितके कॉन्ट्रॅक्टर्स आसात त्यांच्याच कडल्यान पॅच वायज हे काम करून घेता, ते काम सुरू आसा. ओके, त्या ती एका मेकनायज्ड पद्दतीत आणि अकाउंटेबिलिटी आसपाक जाय म्हणून एका कॉन्ट्रॅक्टर ऑन बोर्ड घेवचो पडटा, बट ताका ऑलरेडी आम्ही टर्मिनेट करून घरा धाडलो. ना ना, परफॉर्मन्स गॅरंटी इनवोक कर म्हणटा हांव. स्पीकर सर, त्याचे ऑलरेडी लिटिगेशन्स गव्हर्नमेंटाच्या बरोबर सुरू आसा, सो दॅट त्याच्या प्रमाणे कितें आता ताका आम्ही सगळे पैसे ना, तुम्ही ताका दिल्यात 13 कोटी दिल्या, जाणा. 75 लॅक्स. टोटल टेंडर आशिल्लो 15 crore 79. स्पीकर सर, ताजेर स्ट्रिक्टली कितें एक्शन्स घेवपाक जाय पळय ती आमी घेता. माननीय आमदार निलेश काब्राल. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.